डिमांड इतलोच की दिवाळीची सुटी ही जी प्रिपोन केला तातूंतल्यान तुम्ही भुरग्यांचे लॉस केला, तांचे पॅरंट्साचे इकॉनॉमिकल लॉस केला आणि तुळशीचें लग्न पेल्यान दवरला ज्या तुळशीचें लग्न. सो त्या दृश्टीन हांव सुटी 2 म्हयने दी किंवा 6 म्हयने दी हांव हाजेर हें उलयना. ते एज्युकेशनिस्ट उलोवं दी कितें उलोवपाचें तें. तुळशी लग्न जो हिंदूच्या दृश्टीन म्हत्वाचो सण, नाल्यार खंयच्याय हिंदून सांगचें किंवा बीजेपीच्या कोणी येवन सांगचें की तो सण म्हत्वाचो न्ही म्हण हिंदूचो. अशें हिंदूचे जायते सण आहा तुळशी लग्न आमकां व्हडले पडणे गेल्लो आमकां जायते हे आहा हें सांगचें तांणी. चीफ मिनिस्टर जाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगचें. लास्ट मिनटाक 11 आवर्साचेर सांगतलो की ना हें बंद. सो तें जावंक शकना. तुम्ही विचार करपाक जाय की बाबा तांगेले घराचे फॅमिली प्लॅनिंग उरता, फॅमिलीचे एक बजेट उरता आनी त्या दृश्टीन तांगेले सगळे एन्जॉय करपाचें हें उरता. नाल्यार मागीर टायम मेळना न्ही. बरें मे म्हयन्याक भुरग्यांक परतो व्हरता म्हणटा तें सांगूं येना. एप्रिलाक इलेक्शन म्हणल्यार तें मागीर परतें मे म्हयन्याक आनी कितें येवंक शकता. सो शिक्षकाचे दृश्टीन कसो जाता की शिक्षक हे 12 म्हयने ड्युटेर उरतात. सेन्सस कर, इलेक्शन ड्युटी कर आनी कितें कर. सो अशे परिस्थितीन तांगे सुटी लास्ट मिनीट कट करूंक तें रॉंग. आनी हिंदुत्वादी सरकार म्हणणाऱ्यान जर तुळशी लग्नात जर विचारूय करना तर तेंय रॉंग. मागीर तुमकां कांय पडून गेलो. तुमकां फक्त हिंदू जाय रस्त्यार नाचपाक, विरुद्ध खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध हें करपाक. तांकां मुळाक हिंदू बद्दल कळकळत ना, हिंदूच्या सणां बद्दल तांकां आत्मीयताच ना.